फुडल्या 25 वर्सांत गोंयचो विकास विचारांत घेवन वेगवेगळे प्रमुख रस्त्याचें रुंदीकरण करपा खातीर सागरमाला आनी भारतमाला येवजणांक गोंय सरकारान तत्वता मान्यताय दिल्ली. गोंय सरकाराच्या ह्या प्रस्तावाक केंद्र सरकारानय तत्वता मान्यताय दिल्ली आसून तपशील अहवाल तयार करतले. हो अहवाल तयार जाल्या उपरांत राष्ट्रीय महामार्गांचो दर्जो दिवपा बाबत केंद्र सरकार निर्णय घेतले. गोंयांतल्या 229 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचें ह्या येवजणे अंतर्गत रुंदीकरण जाता आशिल्लें. मात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारा संदर्भांतल्या आदेशा खातीर घोळ निर्माण जाला. ताचो निकाल लागले बगर ह्या प्रस्तावाचेर कसलीच कारवाय जावची ना अशी विनवणी केंद्र सरकाराक करतले. राज्य महामार्ग आनी जिल्लो रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गांत रुपांतर न करता ह्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळोवपाची शक्यताय पडताळून पळयतले. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.